सरकारान चलयल्ल्या गांवांच्या शारीकरणाक आता सगळीच कडल्यान विरोध जावपाक लागला। आयतारा कारापूर सरवण आणि साकवाळच्या ग्रामस्थांनी खास ग्रामसभा आफोवन आपलो विरोध उक्तायलो। गरिबांच्यो जमिनी काडून लँड माफियांच्या ताब्यात दिवपाचें हें कारस्थान अशें लोकांनी उलोवन दाखयलें। पळयात, सरकाराच्या महसूल खात्यान 56 गांव शारां म्हूण घोशीत केल्यात। तशी अधिसुचोवणी 30 जानेवारीच्या राजपत्रांत जाहीर केल्ली। गांवांतल्या गरीब लोकांचेर हो अन्याय थारतलो अशें म्हणत सुरवातीक काँग्रेसीन ताका विरोध केल्लो। आतां ल्हव करून हेर गांवय विरोध करपाक लागल्यात। गांवांचे गांवपण राखून दवरतले, खंयचेच परिस्थितीत गांवांची शारां जावपाक दिवचे नात असो लोकांनी निश्चयच केला। पंचायतीक विस्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान सरपंचांनी अजाप उक्तायला। हांगा जे लोक आसा पळय हे चडशे शेतां करता आनी हांगा जी जमीन आसा ही एग्रीकल्चर लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा। फाल्यां सकाळी शहरीकरण जाल्या उपरांत ही जी लँड आसा ही कन्वर्ट जातली आनी हेजो सरळ फायदो जे आयज एक्टिव्ह MLAs आसा हांकां जातलो। हेच्या फाटलो उद्देश म्हटल्यार एकूच की हांगा लँड माफिया एक्टिवेट करप हेजो एकूच हो मुद्दो आसा। हे आमकां शहरीकरण आमकां नाका, आमचो ग्रामस्थांचो हेजो कडक एकदम विरोध आसा आनी आमी हेका कशेंच सपोर्ट करचे ना। लोड आमचेर येयला, आमच्या आंगार पडला, हे आमकां नाका। हे कन्वर्ट जावपाक जाय। जो आमचो गांव आसा हो आमचो गांव आमकांच जाय, कळ्ळें न्हू। शहरीकरण आमकां नाका। जेन्ना आमी आयज ही ग्रामसभा घेतली तेन्ना आमकां कळ्ळें की लोकांचो खूब जाणांचो विरोध आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा। आमकां आमचो गांव जाय, आमकां हे जाल्लें नाका, आमकां गांव जाय। एक्चुअली तेंच्यांनी पयलीं आमी एज अ पंचायत जावं हांव एज अ सरपंच तेंच्यांनी म्हाका तरी पयलीं इंटिमेट करपाक जाय आसलेलें, पण तेंच्यांनी आमकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, नायतर आमचे कडसून कसलो रिपोर्ट घेवंक ना, नायतर कसलें इन्स्पेक्शन करूंक ना। आनीक तेंच्यांनी डायरेक्टली पब्लीश केलें। फूल जी कारापूर आसा ती आमची विलेज आसा ती फूल ऑफ ग्रीनरी आसा। गांव, शेतां, भाटां, खाजनां किंवा बायोडायवर्सिटी, आमची नॅचरल हेरिटेज, मंदिरां सगळें आमच्या गांवांत आसा। पूण तरी तेंच्यांनी कित्याक तांकां शहरी दर्जा दिता हें आमकां एक प्रश्न आसा। साकवाळच्या लोकांनी खास ग्रामसभेत गांवाच्या शारीकरणाक विरोध केलो। गांवांतल्यो जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालपाचो हो डाव अशें म्हणत गांवाचो विरोध आशिल्ल्याचो थारावय ग्रामसभेन पास केलो। गोंयांतल्या शारीकरण जायत चल्लेल्या गांवांची कितें अवतिकाय जाल्या ती आमी पळयल्या। शारीकरण जालें जाल्यार आमकां आमची वळख वगडावन बसची पडटली असो भंय तेंच्यांनी उक्तायलो। पळयात तेंचें म्हणणें। We don't want our village to be considered as urban. We want to remain as a village, as a Gram Sabha and as a Panchayat, so that we can raise our voices and we can recommend improvements and whatever is good for the village. But once we go into urban, we know what will happen because we have seen what happened all over Goa. And main reason is our identity will be destroyed because this will be a heaven for builders lobby, and that's what they want to do and spoil our beauty of the village. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले।